हांव युतीचो फॉर्मुलो यूज करता, फोंड्या हांव काम करता. सो फोंड्या डिसिजन हें म्हजें चवदा 100%. मात आसा तुमची तयारी फोंड्या? सगळे कडेन आहा. फोंड्याच कित्याक ह्या फावटी तुमी फोंड्याच्यान वेंचणूक लढटले. हांव इतलें सांगता, युतीच्या धर्मान हांव मुखार वता. डिसेंबरान हें जातलें. जावंक शकता. आमचे पयलीं जाल्यार डिसेंबर जाता. ग्रामसभेत आयआयटीक विरोध जाता ताचेर सरकार विचार करून निर्णय घेतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. सरकार विचार विनिमय करतले आनी त्या नंतर ताचेर डिसिजन घेतले. ग्रामसभे ओपोज जालो हाचो अर्थ तें जायना अशें कांय ना, किंवा जाताय अशें ना. सो तांणी तांचो प्रश्न म्हणला, सरकार कितें करपाचें तें ठरयतलें. मोपा जाल्ल्या फॉर्म्युला 4 इव्हेंटाच्या 2 कोटीच्या बील माफी विशीं आपल्याक कांयच खबर ना. बील माफी दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेंत घेतला आसूंये म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. 2 कोटी जर देव केल्या, त्यो सुदीन ढवळीकरान केल्या, कोणी केल्या हें तरी ताका खबर आसा काय कितें, हो पयलो प्रश्न. नंबर 2, डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आशिल्ल्या कारणान ती म्हजी जबाबदारी आसा. जेन्ना खंयचेंय गव्हर्मेंट जेन्ना मेन डिसिजन घेता तें कॅबिनेट डिसिजन असलें जाल्यारूच असले वेव दितात. म्हाका तें पळोवचें पडटलें, कारण इश्यू खूब आसता. स्मार्ट मिटरांचो विशय सोडोवपाक 3 म्हयने जाय अशें मंत्री सांगता. आमी कितें सांगलां, 3 म्हयने दिया, आमी सगळे जाग्यार घालता म्हणून. जेन्ना स्मार्ट मिटराचो आनी लोडाचो प्रॉब्लेम आयलो अजून 3 म्हयने जावंक ना न्ही. लेट अस कंप्लीट 3 मंथ्स. 3 म्हयन्यांनी जर सगळें जावना, कारण हो म्हयनो कसो आसा, आमकां जी बिलां आतां येता ती मे म्हयन्याची आनी पेंडींग एप्रिलाची येता आनी जून म्हयन्याची. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकर.